भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे आज नव्यान आंदोलन सुरू जाता। आंदोलनाच्या आरंभाचा मोर्चा जो आसा तो आज श्री महालक्ष्मी देवळाच्या प्रांगणांतल्यान सुरू जाता आणि तो पणजेंतल्या रस्त्यांचेर फिरून आझाद मैदानाचेर ताचें सभेन रुपांतर जातलें। मागण्यो ज्यो आसा तातूंतली प्रमुख मागणी अशी आसा की डायसिसन सोसायटी आनी आर्च डायसिसन बोर्ड ऑफ एज्युकेशन हांच्या शाळांक 134 शाळांक जे सरकारी अनुदान दिलें गेलां तें ताबडतोब थांबोवंक जाय। कित्याक नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा त्या पॉलिसीच्या अंतर्गत अशा प्रकारच्या परकीय भाशांक खंयच सरकारी आंदोलन दिवपाक जायना अशें आसा। इंग्लीश भाशेक आमचो विरोध ना शिकपाक कोणें, पण सरकारी पयशांनीच ती शिकपाक मेळपाक जाय फुकट हें चलचें ना। इंग्लीश भाशा शिकोवपाचें जांकां दिसता तांणी पयशे भरचे आनी आपल्या भुरग्यांक इंग्लीश शिकोवचें। आनी जे गरीब भुरगे आसा तांकां सरकार 25% पर्यंत रिइंबर्समेंट दिता फीचो, तो दिवपाक आमचो प्रॉब्लेम ना। ते नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन रायट टू एज्युकेशन जें आसा तातूंतल्यानूच आसा। त्यामुळे आमचें म्हणणें अशें की ह्या देशांतलो सरकारी ग्रँट जो आसा तो ह्या देशांतल्या भारतीय भाशांकूच मेळपाक जाय। सबंद देशभर अशा प्रकारची पॉलिसी आसा। फक्त नागालँड आनी मिझोराम जे आसा ह्या 2 प्रांत जर सोडले जाल्यार बाकी खंयच्याच प्रांतांत इंग्लीश भाशेक सरकारी ग्रँट दिल्ली ना। त्यामुळे ग्रँट हांगा जी डायसिसन सोसायटीक आनी आर्च डायसिसन बोर्डाक दिली वता ती ताबडतोब सरकारान बंद करपाक जाय अशें आमचें म्हणणें आसा। गोंयांत जातीय सलोखो अनेक वर्सां पासून आसा। तो जातीय सलोखो बिगडोवपाचें काम जें आसा हें डायसिसन सोसायटी तांच्या आशिर्वाद आशिल्ले चर्च हे सगळें जें आसा तांच्यांनी चालू केल्लें आसा तें गोंयची जनता कदापि सहन करची ना।